सुमार 1 कोटी रुपये खर्च करून दिवचल शारात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवपाचे काम हातात घेतला। दिवचल शारातल्या 37 मुखेल सुवातींचेर हे कॅमेरे बसयतले। खासदार निधींतल्यान हे सीसीटीव्ही कॅमेरे मंजूर जालेत। ह्या कॅमेऱ्यांक लागून आता शारांत घडपी दुबावीत गजालींचेर कडक नदर दवरपाक मजत जातली। तशेंच उक्ताडार कोयर उडोवप्यांचेरूय कारवाय करपाक मेळटली असो विश्वास पालिकेक आसा। हे एमपी फंड हो विनय भाई तेंडुलकर जेन्ना आसलो तेन्ना तेका उतर घातलें की अशें आमकां तुमच्या फंडाची गरज आसा, आमकां सीसीटीव्ही फूल विज्युअली सिटींग घालूंक जाय। तेन्ना तेणें आमकां एश्युरन्स दिली की आपूण तुमचें काम करता। त्या प्रमाणे ते तेणें केल्लेलें आसा। जवळ जवळ 37 जाग्यार फूल विज्युअली सिटीन सिटीन हे जातले जाग्यार ते म्हणजे जे मेन जंक्शनां बीन आसा पळय त्या जाग्यांचेर जातले आनी जवळ जवळ 92 पॉयंट कितके तरी लॅक्सांचे ते हे जाल्या पैसे लागले तेका। आता सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयल्या उपरांत तुमकां नेमको फायदो कितें जातलो? मेन आमचो फायदो म्हणजे जे आतां हे चालू आसा पळय रॉबरी नाल्यार एक्सिडंट हिट एंड रन केस बी जे चालू आसा पळय तेजेर मातशें नियंत्रण येतलें। हाल्ली कितकीश्योच चोरयो जाल्लेल्यो आसा आनी पुलिसांचें हें आसलें की आमकां कॅमेरा बसोवन दिवचे म्हणून आनी मॉनिटर ते पुलिसूच करतले। मॉनिटरींग थंयच जातलें। म्हणजे हांव खरेंच विनय भाई तेंडुलकर आनी आमचे आमदार बिचोलीचे आमदारूय ते खूब फाटल्यान लागून तेणें बऱ्यापैकी फॉलोअप करून ते कामूय करून बेगीन पास करून हाडलेलें आसा। तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।